नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। काँग्रेस मगोतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 12 आमदारां आड अपात्रता याचिकेचेर हायकोर्टाचो प्रस्तारा निकाल। पक्ष विलीनीकरण मानून घेवपाच्या सभापतीच्या निवाड्याक आव्हान। रशियाचो वार झोन युक्रेनात गोंयकारय आडकले। फामिली हुस्क्यांत एनआरआय आयुक्ताचो विदेश व्यवहार मंत्र्याकडेन पत्रव्यवहार। दूतावासाच्या संपर्कांत रावपाचे निर्देश। महाराष्ट्राचो मंत्री राष्ट्रवादीच्या नवाब मलिकाक दाऊद कंपनी कडेन लिंक म्हूण ईडीन वडयलो भितर। बेनामी प्रॉपर्टी अंडरवर्ल्ड मनी लॉन्डरिंग आघाडी म्हणटा सुडाचें राजकारण। राज्यपाल संपूर्ण गोवा यात्रेचेर पावलो 70 ब्रह्मकर्मळे। नगरगांव म्हावशे सावड्ड्या सरपंच पंचांच्यो गाठी भेटी। पीटीएसांतूय पावलो। गोंयच्या गांवांचेर पुस्तक बरोवपाचो प्लान। गोंयचो सीझेडएमपी रिजेक्ट। पोर्ट लिमीट कोल हँडलिंगाक पर्यावरण सचिवान घेतली हरकत। पर्यावरण मंत्री सावंत सरकार जाल्यार केंद्राच्या हय साहेबा गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचो फो। चर्चिलाक ईव्हीएमाचेर अजूनय दुबाव। हे खेपे मशिनाची खंय गडबड जावं येता। वेंचणूक आयोगान व्हीव्हीपॅट स्लिपी मेजच्यो। चर्चिल म्हणटा सगळ्या उमेदवारांनी मागणी करची। फोंडे वजन माप खात्याच्यो एकार एक धाडी। 18 जाणां आड केशी। कॅलिब्रेशन तपासूंक वेईंग मशिनाय जप्त। 80,000ाचो म्हाल ताब्यांत। म्हयन्याभरात 229 धाडी 33 केशी। काँग्रेस आनी मोगोतल्यान भाजपांत गेल्ल्या 10 आनी 2 12 आमदारां आड अपात्रता याचिकाचेर ब्रेस्तारा हायकोर्ट निकाल दितलो। 2/3 पक्ष विलीन जाला म्हणून सांगून काँग्रेसीच्या 10 मोगोचे 2 आमदार बीजेपींत गेल्ले। काँग्रेस मोगून सभापती मुखार विलीनीकरणाक आव्हान दिल्लें। पक्ष संघटना विलीन जायनासतना विधिमंडळ गट विलीन जावंक शकना म्हूण दावो। रशियाचो वार झोन जाल्ल्या युक्रेनात गोंयकारय आडकले। फामिली हुस्क्यांत गोंयच्या एनआरआय आयुक्ताचो विदेश व्यवहार मंत्र्याकडेन पत्रव्यवहार। युक्रेनांतल्यान परत येवंक वेवस्था करची म्हूण गोंयकारांच्या फोनार फोन। विदेश व्यवहार मंत्रालयान लक्ष घालचें म्हूण सावयकाराचें निवेदन। एनआरआय खात्याक भारतीय दूतावासाच्या संपर्कांत रावपाचे निर्देश। रशिया युक्रेन संघर्ष पेटून सैनिकी कारवायेचेर पावला। रशियाची सेना उत्तरेकडच्या फुटीर युक्रेनी प्रांतात घुसपाक सुरू। अमेरिकेच्या फुडारपणान नाटो राष्ट्रांची सेना युक्रेनात। युक्रेनाचेर कब्जो करपाचे रशियाचे मोहिमेचो निषेध करतना युरोपीय देश आनी अमेरिकेन रशियाचेर आर्थीक आनी उद्देगीक निर्बंध घालूंक सुरू केल्यात। ह्या संघर्षात 20,000 भारतीय नागरीक आनी विद्यार्थी युक्रेनात आडकल्यात। तातूंत गोंयकारूय आसात, चडशे विद्यार्थी। सरकारी आदाराक तांणी एनआरआय आयुक्तांक फोनाफोनी सुरू केल्या। भारतीयांक एअरलिफ्ट करूंक एअर इंडियान युक्रेन फ्लायट सुरू केल्यात। गोंयच्यो फामिली हुस्क्यात गोंयच्या एनआरआय आयुक्ताचे कचेरेन विदेश व्यवहार मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार सुरू केला। रशिया आणि युक्रेन यांच्या भितरली जी क्रायसीस चालू आसात त्या सगळ्या नदरे मुखार धरून कांय थंयचे जे आमचे कांय स्टुडंट जे आसात ते थंय शिकपाक गेल्ले आसात। अशा कांय जाणांनी स्टुडंट्सांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो। त्यांनी त्यांची अशी इच्छा आशिल्ली की आता जे क्रायसीस आसात ते टेम्पररी तरी ते आतां सोंपसर तरी टेम्पररी ते येवपाक सोदता, गोंयान येवपाक सोदता, इंडियेन येवपाक सोदता। आनीक म्हणून हे सगळे नदरे मुखार धरून आमी आमचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर जे आसा डॉक्टर जयशंकर हांकां एनआरआय कमिशनाच्या वतीन आमी एक लेटर आयज बरयल्लें आसा। तांकां रिक्वेस्ट केला की अशा पद्दतीचे जर कितें रिक्वेस्ट आमचे कडेन आयलो जाल्यार ताका तो त्यांनी कन्सिडर करचो, तांकां हेल्प करचो की ह्या सगळ्या क्रायसिसांतल्यान सगळे जगूय भायर सरतले आनी आमचे गोंयकार जे आसात ते बऱ्या पद्दतीन खरें म्हणजे ते रावतले। तांकां जर कितें अडचण आयली जाल्यार त्यांनी गोंयच्या गोंयकारांनी गोंयच्या एनआरआय कमिशना कडेन कॉन्टॅक्ट करचो अशें ह्या निमतान हांव तेंचे कडेन मागता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पोर्ट लिमीट बिलांतल्यान गोंयांक काडचें। कोल हँडलिंग कंट्रोल करचें म्हूण पर्यावरण सचिव सांगता।
मात गोंय सरकार केंद्राच्या प्रस्तावाक हरकतच घेना. फक्त हय सायबा. गोवा फॉरवर्डाची टिका. नॅशनल CZMAचे बसकेंत गोंयचो CZMP रिजेक्ट. पर्यावरण मंत्री काब्रालाच्या राज्याक कांयच खबर ना. काँग्रेस म्हणटा गोंयची BJP आनी केंद्रांतलें सरकार मेळून गोंय विकूंक उठल्यात. नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ऑथॉरिटी हातूंतल्यान अरुण कुमार मिश्रा एनवायरमेंट सेक्रेटरी हाच्या अध्यक्षाखाली पयर सोमाराक एक मिटींग जाली. तातूंत भितर ताणें मागणी केली की पोर्ट लिमीट बिल काडचें, कोल हँडलिंगाचेर खंय तरी हें जावचें, कमी प्रमाणांत जावचें, अशी साबार अशी ताणें मागणी केल्ल्यो. पण केंद्र सरकारान सगळ्यो मागण्यो धुडकावूंक लायल्यो, पयस सोडयल्यो आनी तांकां सांगलें की जे पोर्ट बिल ज्या वेळाचेर आयिल्लें त्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो मागणी जावपाक जाल्ल्यो. पण आमच्या सरकारान, न्हिदलेल्या सरकारान त्या पोर्ट बिलाचेर तेन्ना विरोध केलो ना. आनी आयज लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर हें सगळें चल्लेलें आसा. आनी हें जें सरकार म्हणटालें की डबल इंजिनान आमी फास्ट ग्रो जावपा जाय, हें डबल इंजीन फेल जाल्लें आसा, हें डिझास्टर इंजीन जाल्लें आसा. सरकारान, केंद्र सरकारा मुखार आपले दिल्लीच्या तख्त्या मुखार हें सरकार झुकल्लें आसा. एनवायरमेंट मिनिस्टराक जेन्ना रिपोर्टरांनी एप्रोच केलो आनी विचारलें की ह्या बाबतींत पोर्ट बिलाच्या बाबतींत तुजें कितें, तो म्हणपाक आपल्याक खबर ना म्हणून. गोंयचो CZMP प्लॅन रिजेक्ट. गोंयचे BJP आनी केंद्र सरकार मेळून गोंय काबार करूंक उठल्यात. गोंयचे पर्यावरण ना करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. आणि शेवटी आज आयकूंक येता की नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा ताणें हो ड्राफ्ट प्लॅन जो सबमीट केल्लो तो रिजेक्ट केलो म्हणून. आतां रिजेक्ट केलो म्हणल्यार कितें? ही कोण संस्था की एक सॉवरीन ऑथॉरिटी, गोवा गव्हर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, जेन्ना हो प्लॅन मांडटा ही समरीली डिसमीस करता. हे गोंयचें अस्तित्व नश्ट जातलें हें आज ही उतरां म्हजी जाय जाल्यार तुमी बरोवन दवरा. ज्या पद्दतीन केंद्र सरकार, BJPचो केंद्र सरकार आनी BJPच्या गोंय सरकारान दोगांयनी मेळून ह्या गोंयचेर कसो अत्याचार केला तें तुमकां कळटलें. आमचे लोकल गोंयकारांक, फिशरमॅनांक, पोर्ट युजर्स जे ऑन द बँक्स ऑफ द रिवर म्हणजे न्हंयचे देगेर रावता ते कितले भितर पर्यंत हें ज्युरिस्डिक्शन तांचें ते एक्सटेंड करूंक सोदता, जातून स्टेट गव्हर्नमेंटाचो कांय हात आसचो ना, टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो कांय हात आसचो ना, विलेज पंचायतीचें कांय ज्युरिस्डिक्शन आसचें ना. फक्त एक ऑथॉरिटी फुडाराक कितें करपाचें तें डिसायड करतले आनी कोणाकच हाजेर रायट आसचो ना अशी जबरदस्ती करपाच्या ह्या आज स्टेजीर गोंयकारांक ताणें हाडले आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. चर्चिलाक EVMाचेर अजून दुबाव. निकाल धड लागना. फाटल्या फावट चर्चिलान EVMाचेर दुबाव घेतिल्लो. लोकांनी खंय फकाणां मारलीं. फुडें देशभरांतल्यान EVMाचेर कागाळी येवंक लागल्यो म्हूण चर्चिल सांगता. हे फावट परत मशिनांनी गडबड जावं येता. वेंचणूक आयोगान व्हीव्हीपॅटाच्यो पेपर कॉपी मेजच्यो. उमेदवारांनी खंय व्हीव्हीपॅट व्हेरिफिकेशन मागचें. BJP हिंगा सरकार घडोवन हाडलो आनी आमचो तेन्ना काँग्रेसचो सरकार पडलो तेन्ना हांव काँग्रेसी जातलो. तेन्ना हांवें सांगलें हांव नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींत इलेक्शनाक पडना, म्हाका लोकांन वोट घाला, पूण म्हाका हेजे मशिनाचेर उडयले म्हणून. आनी तेजे उपरांत म्हाका थोड्यांनी इग्नोरंट म्हणलो. उपरांत जायते जाणांक कळ्ळें हिंदी लेवलाचेर हिंदीचो लोक सुप्रीम कोर्टांत हायकोर्टांत वचपाक लागलो. 2019 तेमी वोटिंगाचेर व्हीव्हीपॅटाचेर एक पेपर ऑडिट केलो. तेन्ना पयलें वोटींग करता आसतना पेपर आसनासलो. आतां हांव मागतां सगळे पार्टी कडेन आनी सगळे जे पडले इलेक्शनाक बसले ते कडेन, जर तुका दिसता आपण जिखोत म्हूण
जाल्यार तुमी ह्या मेशिनाचेर रावपाक जायना, मागपा जाय इलेक्शन कमिशना कडेन जो पळय बॅलटलेस वोटींग सिस्टम पळय येयला, तो पेपर येयला, तो पेपर कावंट करपाक कितें दिसत जाल्यार 4 दीस 5 दीस जाले आवाज जाता ती मेशिनां सेट करपा येयले म्हूण, तें तो पेपर तो सिस्टम तर तुका कळ्ळो तातूंत तेजें कळटलें तूं सारका व्हरोंक जातो. टायम गेलो जाल्यार प्रॉब्लेम ना, 5 दीस वचोन 10 दीस वचोन ही सेटिंगां कोणाची ते खंय रोखडेच एक्सपोज जातले. कोण ते कळटलें बरें मागीर तुका, हांव कोण तें सांगना न्हू, वाय वॉन्ट टू टेल एनीवन लोकांक कितें कळटलें, हांव कितें सांगतलो तुका, इट इज माय फिलिंग्स एंड माय सजेशन. हांव जाणा एक पार्टी एक सीट पासून येना, चल दोन पार्टी एक सीट येना, एक पार्टी एक सारके व्हडली पार्टी एक सीट येना, चल ते मागीर काँग्रेस कोण मरे. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले संपूर्ण गोवा यात्रेचेर बुधवारा सत्तरी भोंवडेर पावलो. राज्यपालान सत्तरींत ब्रह्मकर्मळी ब्रह्मदेवाच्या देवळांत भेट घेतली. तो नगरगांव, म्हावशे, सावड्डेच्या सरपंच पंचां कडेन उलयलो. वाळपय पोलीस ट्रेनिंग स्कुलांतय फावट मारली. राज्यपाल गोंयभर भोंवन गाठी भेटी करून परिस्थितीचो अदमास घेता. पुस्तक बरोवपाचो प्लान. Each and every part, each and every village, they are their own achievements, historically, traditionally, and the village concept of Gandhiji, Grama Swaraj, we can see in our villages. And if God blessing me, I think I will have to prepare a book on all villages I visited, and that will be not only convert your language or my language, Malayalam or English, but Hindi and all other local languages. I will try my level best to translate that book and spread throughout India and Goan villages. Always mother tongue, the name itself shows mother's language, mother tongue. So, to heart-to-heart relationship, the language being used in mother tongue will be more good, not only good, but conveying ideas also. They can enter your heart and they can receive your heart also. Mother tongue is the best language. फोण्या वजन माप खात्याच्यो धाडीर धाडी. मंगळारा शिरोड्या, माड्डोळा, बांदोड्या, फर्मागुडयेर आस्थापनाचेर धाडी घालून 18 केशी रजिस्टर केल्यो. खात्याच्यो पद्दती, दिशानिर्देश पाळी नासतना विकूंक दवरिल्लें सामान जप्त. 80,000 माल जप्त केला. कॅलिब्रेशन तपासूंक कांय वे मशिनाय जप्त. फेब्रुवारांत एकूण 229 सुवातींनी धाडी घालून 33 केसी रजिस्टर. We have conducted a total of 23 inspections, upon which we have done 33 cases. The 33 cases are such that 4 are package commodity cases, and whereas the 9 are enforcement cases. Coming to the package commodity cases, we have booked 2 cases at Bandara, that is one Wood Wing Furniture and Mahalakshmi Furniture, wherein those traders had packaged commodities without the mandatory declarations, and hence we have seized these products. The second 2 cases were booked in Shiroda against Daya Jivani Supermarket and Shantadurga General Store, and while the other one is Alisha Enterprises. These both the business shops were having packaged commodities, that is the food grains, which were packed without obtaining the registration of manufacturer and packer
from our concerned legal metrology department. Total cases booked by us in the month of February is 47, while packaged commodity cases are 10 and enforcement cases are 37. These weighing machines are attached. These weighing machines are attached, and these people will have to pay the fines to the head office, and based on that, after the verification and issue after taking the certificate, these scales will be reverted back to the traders. So these machines are every month it is Every year checked they have every to year. get it verified prior to the use in business premises. Pertaining to this packaged commodity goods which we have seized, it is worth around 80,000. ओल्ड गोवा कदंब पठाराचे रेंट कॅब आनी पिकअपीचो एक्सिडेंट. पिकअपीचो ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाण तो रस्त्याक वची गाडी लावन फोनार उलयतालो. तितल्यान कॅब फाटल्यान हाडून मारली. कॅब काबार. गाडयेंत टुरिस्ट फामील आशिल्ली. आवय बापूय आनी ल्हान चली तिगांकय लोकांनी भायर काडली. कॅबाक आशिल्ले एर बॅगांक लागून फामील साल्वार. म्हाका जाय पयला तेजेर फाटल्यान मारले. गेलो मरे अशें भायर घेतल्यान हेचेर रावलो मातयेच्या रोडार. मातयेच्या रोडार हांव फोन करतालो. फोन केलो आमच्या चेड्याक फोन करतालो आनी मागीर ते घाण करून मारली मागीर सामकी. म्हाका खबर ना कितें जालें तें. तूं सांगल्या त्या प्रमाणे गाडी सायडीक उबी आसलेली. ह्या गाडीन फाटल्यान मारली. शिरोड्यान नेक टू नेक फायट. उमेदवारांचो रिव्ह्यू पळयल्यार दिसता सुभाष शिरोडकार म्हणटा 40 बुथांनी आपल्याक लीड. 2000 मतांनी तरी जिखता. दुसरे वटेन आपाचो महादेव म्हणटा 200% जिखलोच. सायलंट वोटर आपले. बीजेपीक वडयता. मोगोचो संकेत नायक मुळे म्हणटा आपूण आमदार सुदीन मुख्यमंत्री. पोस्ट पोल खबरामाळेंत आज शिरोडा. शिरोड्या हे फावट नेक टू नेक फायट म्हूण लागीं स्पश्ट. उमेदवार उलयतात ते पळयल्यार जो तो जिखता म्हणूनच कॉन्फिडंट. सुभाष म्हणटा मतदाना दिसाची परिस्थिती पळयल्यार 40 बुथांनी आपूण वयर. 2000 मतांनी जिखता. जवळजवळ 40 बुथांचेर आमी मेजॉरिटी आशिल्ले. कारण बऱ्याच बुथांचेर खंयच्याच पार्टीचो मनीस नाशिल्लो. थोडेशे एक दोन अशे किरकोळ लोक दिसताले जे बुथाचेर मुवमेंट थोडे करताले. अदरवायज 40 बुथांचेर आमची मेजॉरिटी माहेरी जावन आसा भारतीय जनता पक्षाची. सो तुमी कॉन्फिडंट आसा की तुमी विन जातले? एकदम बिंदास्त आसा. जवळजवळ हांव मिनिमम धर ते 2000. हय. लोकांनी जर सामकें सिन्सियरली प्रामाणीकपणान वोट जर केलो जर जाय जाल्यार ते 4000 5000 वचूं शकता. पूण म्हजे हिसपान 2000 सादारणशी मेजॉरिटी आसा. म्हादेव नायक विधानसभेत आपाचें खातें उगडटा म्हूण कॉन्फिडंट. जॉबांचो इश्यू खंय बीजेपीक बादतलो. सायलंट वोटर आपाचे. बीजेपी वालेच बीजेपीक वडयता. लोकांक जॉब ना, डेव्हलपमेंटाची काम ना. हेका लागून एक पोटतिडक जी आशिल्ली ती पोटतिडक हे इलेक्शनां बीजेपीच्या लोकांनी काडली. कारण बीजेपीक लोक खंयच्याय परिस्थितीन शिरोड्यांक हांगा परत तो स्थान दिवपाक सोदिना. हे एकंदर जी परिस्थिती आमी पळयली जायत जाल्यार हांगा शेवटी म्हादेव नायक आम आदमी पार्टीचेर जिखता. हांव 200% कॉन्फिडन्स आहा की हांव जिखलो म्हणून. कितली लीड मेळटली अशी तुमकां दिसता? म्हजी लीड आसतली सरप्रायझींग आसतली. कारण सायलंट वोटींग आणि बीजेपीच्या ह्या कार्य पद्दतीचेर लोकांनी नाराज जावन अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलो आहा शिरोड्यान. आनी ह्या अनएम्प्लॉयमेंटाच्या कारणां लागून डेव्हलपमेंटाच्या हेका लागून आनी लोकांचो जो अनएम्प्लॉयड जे भुरगे आशिल्ले जेंकां इंटरव्यूच्या निमित्यान तांकां फसयले गेले ते सगळे लोक जवळ लोकांनी आम आदमी पार्टी मत मारल्यान. मोगोच्या मुळेक जिखपाचे संकेत. फोंडे म्हाल खंय मोगोचोच. तो आमदार सुदीन मुख्यमंत्री.
सो तुमी विन जातले, तुमी कॉन्फिडंट आसा? डेफिनेटली विन जातलो कित्याक सद्या वारेंच म्हणजे अशें हांव म्हणटा हेच्या हिशोबान एक इवन खुबशे लोक आतां उलोवपाकूय लागल्या की MGP आमचे जे आसा सुदीन सर ढवळेकरांनी सांगलेलें आसा की मॅक्सिमम आमचे जे सीट्स आसा फोंडेचे ते आमी कॅप्चर करतले. आमी ऑलरेडी मडकय आमचो विन जाल्ल्यान जमा आसा, प्रिऑर जाता, आमचो शिरोडा आसा, इवन फोंडा अशा हिशोबान सरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा. सो म्हाका तरी सामकें कॉन्फिडंट आसा की ह्या फावटी आमचे मोगो पक्षाचे बरे उमेदवार निवडून येतले आनी सुदीन सर ढवळेकर हो मुखार चीफ मिनिस्टर जावपाक पावतले. आरजी उमेदवार शैलेश नाईक म्हणटात तोच जिखता. लोकांक खंय पोगो बिल समजावून सांगला. आतां इलेक्शनाचो रिजल्ट येतलो 10 तारखेक, जेन्ना गोंयभर आमी जिखतले. शिरोडा मतदारसंघात डेफिनेटली आमी बीग मार्जिनान विन जातले, बीग मार्जिनान. रिजन एकूच आसा, लोकांक पोगो बिल एक्सप्लेन केल्लें आसा. आमचो फुडार, आमचो अस्तीर कशें वाचोवपाचें तें आमी लोकांक सांगलेलें आसा. सो हे फावटी प्रत्येक शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गायनाचें शिक्षण ना, एकूय वाद्य वाजोवंक कळना. म्हजें कितें आसा तें फक्त देवान दिल्लो आवाज म्हूण नायटिंगेल लॉर्ना सांगता. आत्मचरित्र बरोवंक आयिल्ले व्यक्तीक ना म्हणले उपरांत ताणें खंय लॉर्नाचे जिणेचेर नाचुया कुंपासार फिल्म काडलें. गोंयकाराच्या मोगाक लागून आपूण आसा, गावप सोडची ना. लॉर्नाची प्रुडंटाक खासा मुलाखत. I didn't learn music. I cannot read music. I cannot write music, and I don't play any instrument. All that I know is a God-given voice, and that is what you all are hearing, is me singing. See, this pandemic thing, a person like me who wants to be back on stage, this kept me back for very long. The person who came up to me he came actually to do the autobiography, but when I refused him, that is when he did this movie. Okay. What is the name of the movie? Nachoya Kumpasar. Nachoya Kumpasar. What Lorna is because of the people in Goa. Lorna is there still kicking and will, I love them as much as they love me. म्हाड्डोळा म्हाळशेचो महारथ बुधवारा जालो. ह्या महारथोत्सवाक गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान हजारांनी भावीक येतात. शिवरात्री मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी आनी धर्मीक विधी चलतात. म्हाळशेचो रथ. महाराष्ट्र, गोवा हांगच्यान खूब लोक येवन हांगा देवाचें दर्शन घेतात आनी तांची मागणी ते देवा कडेन दवरतात. ब्रह्मरथोत्सवाची विशेष सांगपाचें जर जालें आसत किंवा आगमुक्त तंत्रसाराचेर बेज आसा. पंचमीक माघ वद्य पंचमी देव ब्रह्मरथोत्सवाक बसता. ते वेळाचेर रथाचे मुखार जे पळय आसा ते रथाक चक्राक जे पळय आसा नाल्ल मारून लोक आपली जी पळय आसा मनोकामना पूर्ण करून घेतात. कोरोनाची वैश्वीक महामारी आशिल्ले कारणान संस्थानान काही SOP जे पळय आसा ते दवरिल्ले आसा आनी ताचे काटेकोरपणे जे पळय आसा ताचें पालन हांगा जायत आसा. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.